नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे वर अशी मंत्री आसात तांकां नवे मंत्री बी म्हणना, पोन्नेय जाले नात, पण तांचे कडच्यान हेडलायन्स आफ्टर हेडलायन्स आनी एक्शन आफ्टर एक्शन दिश्टी पडटा. कलंगूटचे आमदार भाजपाचे फुडारी मायकल लोबो. सर, वेलकम टू द शो. इतली एक्शन कित्याक? मिनिस्टर जातकीर सामकी संसड्यार एक्शन, बाकी कडेन एक्शन. यू आर नोन फॉर एक्शन, बट मिनिस्टर जातकीर त्याच एक्शन मुडात रावपाचें ठरयलां. It's not action, it's like long pending people's issues and demands and people friendly development आणि लोकांक जाय पळय ते स्पेशली वेर इट कम्स टू वेस्ट गार्बेज आमी म्हणटा पळय तेचेर एक सोल्युशन हाडपा खातीर हो जो डिपार्टमेंट कोणाक नाका आसलो सो कोणेच मंत्र्यान मागून घेवंक नासलो तो तुम्ही तयार करून घेतलो. आमी तयार करून घेतलो आनी हो जावो आसलो गोंया खातीर. तर गोंय तूं लीप दवरतलो, क्लीन दवरतलो, स्टेट ऑफ वीथ गार्बेज फ्री स्टेट आमी जो तर डिक्लेअर करतले फुडें जाल्यार म्हाजे हिसपान हो डिपार्टमेंट घडोवन हाडपाक आनी इवन सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन घडोवन आमीच हाडलेले ते आफ्टर अ लॉंग वेट ऑफ नियरली 1 लॉंग इयर. आमी जेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टराचे मनान घालून हे सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जावचे ते सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी अंडर जायना ते आमीच फुडाकार घेवन ताका परतून ताका उगडास करून ताका लेटरां बरोवन ताका नोट्स घालून एसेंब्लीन वयर काडून ते केल्ले. सो हे आमी तशें करून घेतलेलें आहा. पण गार्बेजी भितर राजकारण घुसपा लागलं अशें दिसना? राजकारण लिडरांनी करचें न्हू. आमी लिडरांक रिस्पेक्ट दिता आनी हे लिडर जे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक हेंच्यांनी प्रॉमीस केल्ले की आमी तुमकां राजकारणूय सारकें क्लीन दितले, एडमिनिस्ट्रेशनूय क्लीन दितले आनी टोटल जो वेस्ट आहा गार्बेज म्हणटा पळय ती सगळे भाशेची गार्बेज ही आमी क्लियर करून दितले. तितून तेणी पॉलिटिकलूय गार्बेज क्लियर केल्ली गेल्या फावटी लोकांक सांगून की वी वील क्लियर सोंसडो इफ यू गीव अस द मॅन्डेट. लोकांनी अशी मॅन्डेट दिली फातोर्डाक आनी मडगांवाक की टोटल दिली. आय थिंक हार्डली BJPचे 2 जाण कितें निवडून येयले थिंगा. बाकीचे टोटल जे कावन्सिलर आहा ते 11 कावन्सिलर कितें बाब विजय सरदेसायचे येयले. 1-2 म्हाका दिसता त्याच फातोर्डा फॉरवर्डांतल्यान मागीर गोवा फॉरवर्ड जाल्ले. हय 2 म्हाका दिसता दिगंबराचे येयले आनी 2 भाजपचे येयले. पण म्हाका एक गजाल सांगात, कित्याक म्हळ्यार आतां प्रश्न तर सोडोवपा जाय. कॉन्स्टिट्युएन्सी तर विजय आमदार आसा. अशी परिस्थिती भितर तांणी थंय रस्त्यार रावप तुजे अगेन्स्ट ती प्लॅकार्ड्स घेवन तुमी तांकां केअर करना आसतना थंय वचप, तुमी मागीर वेल्यान फार मारप तांणी सकयल्यान फार मारप, हें कितें चल्लां? That was little a cheap politics what they played. I did not expect this from a shrewd and smart politician like Vijay Sardesai. हांव विजयाक सदांच श्रूड आनी स्मार्ट म्हणटा कित्याक तो जें कितें जावपाचें आहा वो कितें करपाचो आहा तो पयलो घडयता तें. सो हें घडयतना तेणें चूक केली अशें म्हाका दिसता. कित्याक लागून? आनी म्हटलं आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इश्यू आपूण प्लॅकार्ड्स घेवन रावला, आय एम प्रोटेस्टिंग. वाय मायकल शुड हॅव प्रॉब्लेम? केन्ना कोणे तरी आयकला की गार्बेज क्लियर करपाक प्रोटेस्ट जावं म्हणजे आपली गार्बेज क्लियर करपाक तेणें प्रोटेस्ट करची पडटा? तो मंत्री आसलो 2.5 वर्सां मंत्री, तितून एक 4 म्हयने डेप्युटी CM. हो प्रश्न इतलो तेंप येवंक ना काय? हांव मंत्री जाल्यारूच येयलो तो प्रश्न असो एक प्रश्न पडटा. तेकाय पडटा, फातोर्डेच्या लोकांकूय पडटा, गोंयच्या लोकांक पडटा. कित्याक हो प्रश्न गोंयचो. आमी नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक एक साधन केलें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आमी वेलकम केलें. केरी आरांबोलच्या पंचायतींक सांगलें की तुमचो कचरो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाड. आतां थिंगा 27 पंचायत हाडटा इन्क्लुडींग CCP पेंजीम. हिंगासरलो कचरो 15 टन सुमार प्लस तालिगांवचो बसून आमचे हितून येता, पार्ट ऑफ तालिगांव. सो वी आर वेलकमिंग
all these panchayats to bring it to treat it. थिंगा वचोन पळयत तुमी जाल्यार अशें जाल्लें आहा की आमचे म्युनिसिपॅलिटीन जो कचरो सेग्रिगेटेड हाडूंक जाय तेच हाडिना जाल्यार ट्रिटमेंट फोमेंतो ग्रीन कशें करतले पयलो प्रश्न तो यू हॅव टू ब्रिंग सेग्रिगेटेड वेस्ट 2016 solid waste management rules says failure is first part on the municipality. The onus goes to the municipality. See, when you will be summoned, who will be summoning whom? High Court will summon only municipality. High Court never will summon the contractor. Contractor is appointed by the municipality. So municipality fails, the contractor fails. So it's a very a situation where our plant आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आमी बांदला कलंगुटान तो फेल केन्ना जातलो जो तर म्युनिसिपॅलिटी फेल जायत जाल्यार जर पंचायत आमकां सेग्रिगेटेड वेस्ट दिना जाल्यार आमचो प्लांट चलोवंक शकना प्लांट परतून बंद पडटलो दो इट इज डिजायन्ड फॉर मिक्स्ड वेस्ट बट इट वील तितून कोवच्यो वयतल्यो बाटल्यो वयतल्यो बियराच्यो बाटल्यो वयतल्यो लोखणाचे पीस वयतले चुकोन सो लोखण भितर वचोंक जायना बायोडायजेस्टरान तितून कोवच्यो वचोंक जायना सो हे वचत जाल्यार तो तरी चलतलो बट वीच वी हॅव टू सर्वीस इट आफ्टर अ मंथ वील हॅव टू सर्वीस इट एवरी वीक ओ एवरी 5 days ओ एवरी 7 days सो हे जावचें न्हू म्हणून आमी सेग्रिगेटेड वेस्ट घेता आनी तूं कितें म्हणटा कलंगूट सारक्या इतल्या हॉटस्पॉटाचेर जावपाक शकता जाल्यार फातोड्डे आनी मडगांव कित्याक जावपाक शकना सी दॅट शूड हॅव बीन हीज फर्स्ट प्रायोरिटी आनी म्हाका आयज पासून उगड आसा की हांवें तांकां इनवायट केल्लें जेन्ना तो मंत्री जाल्लो तो आख्खे टिमीक घेवन आमच्या प्लांटान येयल्लो तेजी फूल टीम येयल्ली मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची रुलींग ऑपोजिशन सगळे ते सगळे येयले तेणी पयले ते कन्विन्स जाले आनी मनोहर पर्रीकर आमचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमचो एक्स CM तो चेअरमॅन आनी आय वॉज लुकींग आफ्टर द प्लांट सो दे सेड वी वॉन्ट अ similar plant but we want a little improvised technology done but nobody followed up the file nobody even called me म्हाका एक दीस बसून कोणे कॉल करूंक ना आमी मिटिंगी कितले अटेंड केले मागीर मनोहर भाई सीक जालो सो आयज बसून हांकां कांय पडोंक नासलें आतां हांव थिंगा येता कसले तूं सगळो ब्लेम जो आसा तो काडून विजयाचेर घालता मडगांवच्या आमदाराची कांय ना आय विल टेल यू वन सिंपल थिंग मारगांव maybe Margaon MLA failed then when he was CM. He could have done wonders, he didn't do. Forget, that is past. When Vijay was the minister in this government for 2.5 years, what did he do for his constituency people? The first thing he should have said, which he promised, आपण तुमच्या घरातलो सेग्रिगेटेड कचरो कलेक्ट करतलो आनी तो बरे भशेन ट्रीट करतलो ती प्रॉमिस खंय गेली तेन्ना तूं म्हणटाले ओके आपूण ऑपोजिशनान आहा ऑपोजिशनानसून रुलिंगाक हाडलो आमी तुका मंत्री केलो टॉप मंत्री केलो तुका टावन प्लॅनिंग मेळलें सगळें मेळलें यू कूड हॅव सेड दॅट आय वॉन्ट दीस फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ मायन इज टू सी दॅट मारगांव इज क्लीन मारगांव इज वेस्ट इज बींग ट्रिटेड सायंटिफिकली इट generates electricity it should generate this it should generate gas पण एक गजाल सांगा and संसोडो म्हणटा पळय तो नांव चेंज करूंक जाय आसलें तेणें आमी करप न्हू तें नाव आय हॅव गॉट दिस पोर्टफोलियो माय जॉब इज टू विजीट do the remediation process of the existing dump which is 2,35,000 metric tons हे रेमिडिएशन केल्या उपरांत आमी प्लांट बांदतले थिंगा तेजे पयलीं प्लांट बांदूंक मेळना पण एक गजाल सामकी दिसता की गार्बेज हे निमित्त जावपाक लागला आनीक तुमचे मदीं जे वायटपण आसा तातूंत भितर गार्बेज इज जस्ट अ फ्युएल इट इज नॉट द फायर इज समहाव that bad blood that has got developed into between Michael and Vijay. Don't you accept this? The garbage here nimitte moduna. If you ask me personally, I am not against him. In my heart, there is not even 1% of anger on him. I never get angry on anybody. I do not have enemies. I may have political opponents. The day it came in Vijay's mind that Michael should not come up politically, I did not say anything. I did not even utter a word.
आय डीड नॉट इवन तो कितलो टॉन्ट कोत्तालो आमकां की मायकलाक मंत्री करपाक जाय पूण तेका करिना तेका वेरियस थिंग्स. आय शूड नेवर से एनीथींग ऑन हिम. आय नेवर वेंट एंड आस्क्ड हिम दॅट तूं म्हाका मंत्री कर म्हणून फाल्यां. दॅट वॉज विथ द CM. एक्स CM आसलो आनी हो प्रेझेंट CM. तेका आपले तिनूय मंत्री जाय आसले पूण आमी तेका केन्नाच म्हणोंक ना की बाबा तूं हेका देंवय तेका देंवय हेका कर तेका कर तशें केन्ना म्हणोंक ना. आमी तेजेर पर्सनली अगेन्स्ट ना. तेजें नशीब तेका मेवल्लें. पण तेणे डिलिव्हरी कितें दिलें आपल्या ओन सालसेटच्या लोकांक कितें दिलें हेचेर पयलो ताजें नशीब ताका मेळिल्लें हें बरें आहा पूण तें जें मेळिल्लें तें काडून घेवपा खातीर मायकलाचो व्हडलो हात आशिल्लो. अशें तो म्हणटा आतां तो चिंता. तूं म्हणना हांव सांगता तुका म्हाजें कांयच तितून ना. आय हॅव नथींग पर्सनल अगेन्स्ट हिम. I have not worked also against him to throw him out. I have never told CM to throw him out. That was a decision of the political party, that is our party, and Chief Minister, and the core committee. I am always part afterwards. First the core committee decides, म्हाजो जर तर कितें गरज आहा जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसता. You're making a very big revelation. You are saying that initial plan of throwing Vijay Sardesai out, Michael was not part of it. No, I wouldn't be part You of just it. executed the decision. Decision was not as such as executed. Afterwards it was discussed. घडोवन हाडपा जाय आशिल्लें. Alright, ठरयलां तें discussed. घडोवन हाडपाक जाय Alright, आशिल्लें. it was discussed. हय. Always when political party takes a decision is taken at the highest level, then it is being told below who can be part of the execution. So maybe I was part of the execution. तेच म्हणटा. So I have nothing to regret. you are saying I have nothing to say that I have taken a wrong decision or something like that. Politically, I would say it was a right decision. you do not feel that being a part of that execution team was wrong. No, I fully agree that what we have done was the right decision. And if tomorrow again, if the political party BJP thinks that Vijay should be taken back, I have nothing against. You will not oppose it. I will not oppose, because those are all political decisions taken at the highest level, maybe at Delhi level or Goa level, and executed in the interest of the party. गोटे पार्टीक अशें चिंतोन येत फाल्यां की आमकां हे एलाय पार्टनर जावो वो गोवा फोर्डा वांगडा आमी लागीं रावया वो तेका एकट्याक तरी मंत्री करुया वो कितें अशें करुया. डिसिजन जायत जाल्यार आमी तितून कांय अगेन्स्ट आमी तितून कांय उलोवचें पासून ना. वी वील बी पार्ट ऑफ द डिसिजन. तूं जावन आडोवपा ना. ना ना. See, that's what I'm trying to tell you. I have nothing personally against him, which is there in his heart that he is against me. पण at the fair end of before that removal, तुका तो आवडनाशिल्लो. ही He had गजाल changed. खरी. No, he had changed. Everybody in Margao and Salsette will believe me, who knew him personally. All politicians will agree with my statement that he had changed. He had changed so much that Vijay, once upon a time, was my very, very dear friend. I supported him from 2012 to 2017 with whatever decisions, if it was going against Goans or anything like that. I used to stand by him. Assembly आमी तेका support केल्लो आहा on so many issues, issue-based support. Though I used to vote for BJP in the assembly, finally voting आमी करूचे पडटा. But some things, if something was going wrong somewhere, I used to always stand by him. He used to oppose whatever was happening, something wrong was happening, he used to oppose. आमी तेका साथ दिल्लो आहा. पूण अशें न्हू तो परतून जिखलो, मंत्री जालो, चेंज जालो, असो चेंज जालो that he was above the sky, म्हणटा पळय ते, in the clouds. He was not, his legs were not on the ground. He didn't know what was the ground reality. He was totally a different person. How do you describe that relationship today? Friends, foes, opponents, enemies? No, Vijay will always remain as a friend of mine. I have nothing personal against him, but if when he will be contesting again on Goa Forward or any other political party, and if I am
opposite his side, my political party is opposite, I will definitely go up I will stand on the opposite side. I will campaign against him, I will make a position against him, I will make a ground against him for his defeat. एक गजाल जे म्हणतात Politically, we are in that situation. But if you ask me personally, I have nothing against him. एक गजाल म्हणतात की मायकलाची नदर आता बार्देजाचेर आसा आणि म्हाका दिसता आज सुद्दां ज्यो गजाली घडटात BJP ऑफिसां भितर जे प्रवेश जातात परवरेच्या मनशांचे ताजे फाटल्यानय मायकलाचो होच प्लान आसा. हो मिशन बार्देज कितली खरें? See, बार्देजान एक डिसिजन आहा आमचे की we will take all 7 seats. Time was there when Manohar Parrikar took 6 and we were with him. And under the leadership of Dr. Pramod Sawant, we want to take all 7 seats. And for that, whatever things are required to be done, whatever changes needs to be done, whatever new faces to be inducted in the party, to be taken in the party, जे नया लोकांक घेवपाक जाय, जी बरी गजाली करपाक जाय तितले आमी करतले. आनी तेजे खातीर कांय लोकांक वायट दिसतले, कांय लोक खोशी जातले, कांय लोक म्हणटले चल बरें एक बरी गजाल भारतीय जनता पार्टी पर्वरीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन करूंक सोदता और दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करूंक सोदता. 100% whatever is You required. are the captain of Mission Bardez. No, I am not the captain. Captain is परत always म्हणशील की आपल्या फक्त एक्झिक्यूट करपाक सांगलं. na. Captain is always our Dr. Pramod Sawant, बार्देज म्हणा हांवें. our party president, and I am a small soldier of the party. हे डायलॉग ऐकल्यावर कोणा विश्वास बसपाना स्मॉल ना सोल्जराचे ना डायलॉग. हांव सदांच सोल्जरूच कहो आसतलो आनी सोल्जर जावनूच फुडें सरप. बट दिस मिशन बार्देज इज ऑन. Mission Bardez was there and now it has taken a different means role दुसरो जाल्लो आहा. म्हणजे रोल म्हाकाय एक मेळ्ळो आहा भितर एज अ सोल्जर यू वर्क म्हणून. आनी म्हाज्या भाशेन आनीक खूब जाण बाकीचे लिडर आहा. आमचो ग्लेन तिकलो आहा, म्हापसा आहा, दोग तीग जाण, आमचो जॉशुआ आहा. सो ऑल ऑफ देम आर देर. तू परवरे मेतेर जावपा लागत सावन मागीर रोहनय पिकार जाला. Actually, I have not interfered in any working of the constituency, but to strengthen the base of Bharatiya Janata Party, yes, that is our mission. We will see that we will win the seat. अशें की मंत्री जाय आसतना तुका सगळे पयलींचे इश्ट तुगेले दुस्मान म्हणना तेणी चिंतूंक पिकार जावपा लागल्या. ना ना तेणी चिंतूंक पारना अशें केन्नाच की पॉलिटिक्सान आमी एकामेकाचेर तिडक काडप, स्ट्रॉंगली उलोवप तशें ना. जर तर हांवें कितें रॉंग केलां ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओके. जर तर आमी एक 3 म्हयन्या पयलीं, 4 म्हयन्या पयलीं, 5 म्हयन्या पयलीं, जस्ट बिफोर ही कूड बी ड्रॉप्ड, all these people, all these sarpanchas, पंच members or supporters were all with him. So something is gone wrong somewhere at their end. तेंचे कोडे कितें तरी रॉंग जालां आसतलें, तेंचे भितर कितें तरी जालां आसतलें. दे आर नॉट कम्फर्टेबल. ते म्हणटा आमी थिंगा रावना. आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताचें काम पळयलां, आमी BJPचें काम पळयलां गोंयांत. सो वी वॉन्ट टू जॉयन भारतीय जनता पार्टी. सो तो प्रवेश केन्ना जातलो तो नको हांव, पूण अशें जावपाचो आहा म्हणून सगळे लोक उलयता. आमचे पार्टीनूय सांगलां म्हाका. बट एक गजाल म्हाका सांगात, हातूं भितर मायकलाचो हात आसात न्ही, आनी हातूं भितर रोहन जर पिकार जालो इट इज जस्टिफायड न्ही. रोहन पिकार जावप म्हणजे तो कितें म्हणटालो की परवरची गार्बेज कितें हांवें येयली म्हणून. हय, ताका सांगूशें दिसता म्हाका की तेजी आख्खी सगळी पंचायती तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पडटा तेंची सगळ्यांची गार्बेज आमी ट्रीट करता आमच्या हेजेर. एंड वी मेक फर्टिलायझर आउट ऑफ इट. फर्टिलायझर म्हणजे कितें, जो तर ते व्हरोन रोहन एकदां शेतकार म्हणून तो न्हेसलोलो. न्हेसप आसता आनी काम करप दोन भाशेन आसता. तो न्हेसलोलो शेतकार, तो व्हरोन ते शेतान घालीत जाल्यार ते रायस जे लायता तो म्हणजे कोण पीक बरें येतलें. सो ती गार्बेज तो म्हणटा, तो कितें म्हणटा, सुकूरची गार्बेज हांव व्हरोन BJPन
उडोवंक सोदता म्हणून हांव उडयना हांव सुकूरची गार्बेज तो म्हणटा पळय ते दीज आर ऑल सिटिजन्स नागरीक बरे लोक ते हेच लोकांनी ताका वयर काडला जर तर आमी तांकां प्रवेश करता भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार ह्या लोकांनी जर तर रोहनाक वयर काडला हे लोक भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेटाक वयर काडटले आनी ते पीक जातले दॅट इज गोइंग टू बी द फायनल रिजल्ट दॅट इज गोइंग टू बी द आमकां जे कितें हें मेवता म्हणटा फायनल पीक ओ फायनली जो कितें रिजल्ट मेवता म्हणटा पळय तो आसतलो तो तर विजयाची कितें चुकलें तें सांगलें रोहनाची कितें चुकलें कांय ना कांयच चुकोंक ना दीज आर ऑल पॉलिटिकल डिसिजन्स बाय द पार्टी हाय कमांड बाय माय लीडर आय एम जस्ट अ सोल्जर सो आय एम वर्किंग फॉर द पार्टी आय विल वॉट एवर गुड इज टोल्ड टू मी बाय द पार्टी आय विल एक्झिक्यूट तुम्ही सुरवातीक सांगले की आपण ही मिनिस्ट्री मागून घेतली तयार करून घेतली आज टिका करतना सगळेजाण त्याच मिनिस्ट्रीचो वापर करतात गार्बेज मिनिस्टर जावं गार्बेज व्हेली जावं सो एवरी क्रिटिसिजम दॅट वी हियर अबाउट यू रिवॉल्व्स अराउंड दॅट गार्बेज मिनिस्ट्री कितें हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट गार्बेज म्हणटा पळय ते लोक कितें सोजमता जातात कितें काडले भायर उडयले नाका पळय ते घरान काडून भायर उडोवप ताका म्हणटा कचरो ताका म्हणटा वेट गार्बेज ड्राय वो कितें आसा ती सो अशें सगल्यांक दिसला की मायकलांनी कितें तरी घेतला ही गार्बेज तो गार्बेज म्हणटात ताका ते सो फायन ऑल माय पॉलिटिकल क्रिटिक्स वील डेफिनेटली से समथींग टू मी ऑर पॉलिटिकली जे आमच्या वांगडा ना ते म्हणटलेच पूण ते गार्बेजीचो व्हरोन आमी खरो ताका ट्रीट करप वो वापर कसो करप आनी ते गार्बेजीसून भांगार कशें करप ते गार्बेजींतले फ्रॉम गार्बेज टू गोल्ड ऑर गार्बेज टू मॅन्युअर फायनली गिव्स यू गुड रायस ओ वॉट एवर यू तूं कितें रोयता पळय ते कोणग्यो जावं ती तुजी कळाशी म्हण आं ते काळंगां जावं ती फायनली अ लॉट ऑफ पीपल वील क्रिटिसायज मी lot of people will even give me bad words because I will go to set up something in their constituencies like आमी जो तर बांयगणी आतां प्लांट घालीत आमी सक्सेसफुली थोडे जाण म्हाका ओपोज करतले थोडे जाण खूब गायी सोंवतले थोडे जाण म्हणटले वाव दिस इज अ गुड जॉब सो there will be criticism I am ready to accept because I have But taken you are this saying you as a want to deliver. I have taken this as a mission. When I have taken this as a mission, this solid waste or you call it garbage, simple words, कचरो हो कचरो गोंयचो लीप करतना आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू तू म्हणटा वायटपण घेवची पडल्यार घेता. बार्देजानूच न्हू आख्खे गोंयान हो कचरो लीप करतना थोडे जाण जे ऑपोजिशन आहा आमचे ते ह्या कचऱ्या बरोबर लीप जातले अशें म्हाका दिसता गोंय स्वच्छ करपाक जे मिशन आदल्या मुख्यमंत्र्यान मनोहर पर्रीकारान म्हाज्या हातीन तेन्ना दिल्ले पूण फूल चार्ज दिवंक नासलो ह्या मुख्यमंत्रीन फूल चार्ज दिलो म्हाका एक लोक आमच्या वांगडा रावतले इतली गॅरंटी आहा एक गजाल सांग एक विशय येता तो की कचरो साफ करतना ते सगळे भाशेचो कचरो आमकां दितले म्हणजे घरांतलोय कचरो दितले जो कोण नाका जो कोण दादागिरीची भाशा उलयता कोण आनी कितें उलयता तोय कचरो आमकां दितले आनी आमी तो ट्रीट करतले इतली म्हाका गॅरंटी आहा लोकांचेर बरें एक विशय आहा तो कसिनोंचो जंय तुमी डॅरिंग स्टेटमेंट केलां की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी कुशी करपाक आपूण तयार आहा म्हणून आनी तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान विरोधी जावपाक लागला हें कितें हें तुमी हें ऑब्र ओडून व्हरता आंगार घेतिल्ल्या भशेन न्ही हें ऑब्र सी आय विल टेल यू सिंपल दिस थिंग आमचो आग्वादा बे जो आहा तेकोन थिंगा ओसाडी आहा व्हडली ल्हारां आहा थिंगा स्वेलिंग जाता उदक हाय टायडाचेर सारकें स्वेलिंग जाता थिंगा व्हरोन ते शिप्स धरूंक जायना सो आग्वादा बे जो आहा तेजे हे सायडीन थिंगा काम वॉटर्स आहा थिंगा व्हरोन शिफ्ट करूंक जाता हिंगासरलो आमदार म्हणटा आपल्याक हे सायडीन नाका तूं ते सायडीन व्हर सो वी हॅव टू आयडेंटिफाय द प्लेसीस अशें एकदां सरकार जेन्ना डिसिजन घेता आनी सरकाराच्या डिसिजनाचेर जेन्ना लायसनां दितात यू हॅव टू स्टँड बाय दॅट लायसन टुडे वी आर पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट एक कितें स म्हयन्यांनी रिन्यू करप म्हणटा तें कितें ना
I have कसिनो told बरे काय वाईट हातू भितर ना, ना, I have बट told इफ यू आर the- अलाउविंग समबडी टू रन अ बिझनेस दिस इज डेफिनेटली नॉट द वे टू डू इट. I have requested the Honorable Chief Minister, हे 6 months extension सोपच्या पयली let us come out with the policy of 5 वर्ष ऐकत ना ना ऐक ऐक हांवें आतां आतां सांगलां जातलें. I have seriously told him let us come out with a casino policy because at the same time मोपा एअरपोर्टाचे काम चालू जावपाक जाय आनी ते खंय लँड मोपा आहा आयडेंटिफाय आमी केला एक्वायर आमी केला मोपा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी तयार केल्या हिंगासोर तेंकां आमी सांगया तुमी थिंगा वसा लँड कजिनो घाला आमी तुमकां लायव्ह गेमींग दिता हे तुमी वॉटर ऑफशोर कजिनोज म्हणटा ऑर रिवर कजिनोज म्हणटा आमी ते तुमी फेज आउट करा इन दीस टायम वील गिव यू 8 years or वील गिव यू 6 years. So till you do not go over there, means till you are There is no alternate arrangement. till alternate arrangement, this extensions is automatic. So there is the extension, the next extension has to be for at least 5 long years. Why I am saying? Because there is no other alternate. You cannot shift these casinos into some other river. आता जुवारीन वतले थिंगासरलो लोक So you उबे are रावतले. saying these are the options. Let us Option take- is only to go on land. Yeah. Let us be very frank. Yeah, and you are saying Aguada Bay is a temporary arrangement. Opposite side. Yeah. It is the cannot. temporary It is arrangement. not coming in Kalangut. It is not coming on somebody's land, or it is not coming where there are high waves. So it is going to come this side only. Just opposite the Aguada So, Bay. but this is So wherever there is a space, yeah. we can accommodate them. मायकल बा म्हाका एकच दिसता की आमचे पॉलिटिशियन सदांच टिकेक भितात आनी ताका लागून इवन गव्हर्मेंटाचे स्वताची गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आनी डिसिजन्स इम्प्लिमेंट करपाक फाटी फुडें जातात. यू आर शोईंग अ डिफरंट कायंड ऑफ अ पिक्चर हियर. आय होप यू सक्सीड. प्लेजर टॉकिंग टू यू. Thank you.